बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयचे हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्लो कार्लोस फेर्नांडीस, मारियानिना टेलिस आनी एडना विएगस ह्या भाव भयणीक देवान सोर्गीचें सूख फावो केल्यार प्रमूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमतात. मारिया फेरांव, एशरे ब्रिटो आनी मानुएल फिगरेडो ह्या आमच्या भाव भयणीचे देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो केल्या प्रमूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी भोवन सदांच हांव कुवारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवाक आमी सांगुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरना ते तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. जोनास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले.
जोनास शारान भितर सरलो आनी थंय एक दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर भावार दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी ग्रेस्तांनी तशेंच गरीबांनी गोंदान आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवसना वयलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोंदान पांगुरलीं आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमेन आख्खे निनिवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी शेलयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोंदान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जोण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कर्तुत्वां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण जी ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आमच्या गुन्यांवांचो थाव घेनाका सायबा. म्हणुया, आमच्या गुन्यांवांचो थाव घेनाका सायबा. खोल खोल खोंडांत पडला, तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब. आमच्या गुन्यांवांचो थाव घेनाका सायबा. आमच्या गुन्यांवांचो तुवें जर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण रावतलो? पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजें सवें, म्हणून सर्वेस्परा आमी बोसतांव तुका. जबाब. आमच्या गुन्यांवांचो थाव घेनाका सायबा. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत, थारोनाची भरती. इस्रायलाक आतां सोर नश्टपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब. आमच्या गुन्यांवांचो थाव घेनाका सायबा. उपकाराक बी रावया. Sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora soy soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती सगळीं सुभागी. Sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घरच्या राटांनी
बारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी पोर्तीपाळून सुमयान म्हणलें, मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव एक फिरगोशेन आसतना एका दिसाक एक ओस्तुरी म्हजे लागीं उलोवंक आयली आनी सगळे आपल्या फामिलीचे आपणाचे जिवीत तिणें म्हाका सांगलें. आनी अशीच भासाभास करता आसतना मागण्या विशीं ती कितें तरी म्हाका सांगूंक लागली आनी म्हणूंक लागली, फादर, म्हज्या खासगी मागण्याचो वेळ आसा. आख्खो दिसभर हांव म्हज्या कामान गुल्ल जाल्लें आसा. जाय तो घरचो वावर दुसरो वावर म्हज्या भुजांचेर आसा आनी एक आवय कशी, एक गोरकान कशी हांव म्हजो हो वावर बेस बरे भाशेन करता. पूण रातची 10 जाल्या उपरांत हांव सगळो म्हजो वावर बंद करता, कित्याक 10 वरांचेर म्हजो खासगी मागण्याचो वेळ. कितलोय वावर म्हजे त्या दिसाचो आचल्यार पासून 10 वाजता हांव सगळो म्हजो वावर बंद करता. वावर तो केन्नाच उणो जावचो ना, पूण कितलोय वावर आसल्यार लेगून हांव तो बंद दवरता. आनी हें कित्याक लागून हांव करता तेंवूय हांव तुका सांगता. जायते फावटी एक गोरकान कशी हो वावर जायतो आसता, केन्नाय कितें घडटा, केन्नाय कितें करचें आसता. पूण जेन्ना हांव हो म्हजो मागण्याचो वेळ सोडटा, मागण्याक हांव फावो तो वेळ दिना, तेन्ना दीस म्हजो देवाक जाय ते भाशेन वचना. गुडेक हांव म्हज्या गोरकाराचेर तिडटा, म्हज्या भुरग्यांचेर हांव म्हजो राग काडटा. कितेंय तरी जाता आनी ती खुशालकाय म्हाका मेळना. इतलो वावर करून म्हाका ती तिखसाण राग असो येता हें हांवें अणभवलां. पूण जेन्ना हांव म्हजो हो वावर करुनूय मागण्यांत वेळ सारता, म्हजो आख्खो दीस हांव देवाक भेटयता, म्हजे फामिलीचें जिवीत हांव मागण्यांतल्यान देवाक सांगता, म्हज्योच असोगतायो, म्हज्योच खुशालकाय हांव देवाक मागण्यांतल्यान भेटयता, तेन्ना कितली खुशालकाय म्हाका म्हज्या वावराची म्हाका मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान असलेंच कितें घडलेलें आमी पळयता. आमी जाणा, जेजू जायते मनशांक, जायते घरच्यांक, फामिलीक भेट करतालो आनी असोच आयज एक फामिलीक, ताच्या चड मोगाची फामिलीक तो भेट करूंक मार्ता, मारिया आनी लाजरसाच्या घरांत तो पावता. आनी भितर सरता तेन्ना मारिया एक ओस्तुरी कशी सगल्यो ओस्तुरी वागता ते भाशेन जेजूक सोनिमान करता, जेजूक येवकार दिता. आनी जेन्ना कोणूय एक गेस्ट आमच्या घरांत येता तेन्ना आमी सगळीं हारपीट जाता. कितें ताका दिवचें, कितें खाण पिवण ताका फावो करचें, हो आमचो हुस्को. आनी हेंच मार्ताच्या जिवितान घडटा. आमचो सोमी आमचे मदें आयला, केदें व्हडलें भाग जेजूक आमच्या घोराब्यांत घेवंक. आनी ह्याच खातीर ताका खाण आनी पिवण दिवंक मार्ता कुजनांत वचून ताचो हो भार तिचे माथ्यार पडटा. पूण दुसरे वाटेन आसा मारिया. मारयेन जेजूक खोल अणभवलेलो आनी ह्याच खातीर जेजू कितें सांगता, जेजू कितें शिकोवन दिता हें तिका आवडटालें आनी ह्याच खातीर ती जेजूच्या पांयां लागीं बसून रावता. पूण हें मार्ताक आवडना आनी ह्याच खातीर एक कंप्लेन कशी घेवन जेजू सरशी ती येता आनी जेजूक म्हणटा, म्हजे भयणीन सगळो वावर म्हज्या कांदार घातला हें तुका दिश्टी पडना. आनी जेजू तिका म्हणटा, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूची म्हूण तुका धास्ती. प्रितीच्या भयणी भावांनो, शुभ वर्त पवित्र पुस्तकान आमी पळयत जाल्यार थोड्याच सुवातांनी देव मनशाक 2 पावटी उलो करता हें आमकां मेळटलें.
आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू मार्ताक म्हणटा, मारता मारता कितल्या वस्तूची धास्ती तुका. जरी तर आमी उत्पत्तीचें पुस्तक 22-22 11वी वळ उगडली जाल्यार थंय जी एक आंच पडवो आब्रामा लागीं येवन म्हणटलो, आब्राहाम आब्राहाम. आनी आब्राहामाचो जबाब जातलो, हांव हांगा आसा, हियर आय एम. मातशें आमी फुडें गेलीं जाल्यार जेनेसीस चॅप्टर 46 वर्स 2 देव एका दर्शनान जाकोबाक उलो करतलो, जाकोब जाकोब. आनी तोच जबाब जाकोब दितलो, हियर आय एम, सर्वेस्परा हांव हांगा आसा. सुटकेच्या पुस्तकान जेन्ना मोजेस हे झाड उज्या लासता तें पळयता तेन्ना देव ताका म्हणटलो, मोजस मोजस. आनी होच जबाब मोजेसाचो मेळटलो, होय सायबा हांव हांगा आसा. आनीक सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेस्वरान 10वे वळीन देव स्वप्नान सामुएलाक उलो करूं म्हणटा, सामुएल सामुएल. आनी तोच जबाब आमकां मेळटलो, होय सायबा हांव हांगा आसा. तर बाबडीनो 2 पावटी नांव काडप म्हणल्यार कितें काय? 2 पावटी नांव काडप म्हणल्यार आपलो मोग दुसऱ्याक दाखोवप. आनी होच मोग जेजू मार्ता सोवे दाखोवंक सोदता. कित्याक मार्ता एक बरी ओस्तुरी आसली आनी मार्ता देवाचें उतर खरेपणी पाळपी ओस्तुरी आसली. कित्याक जेजू तिचो भाव मेलो तेन्ना ती म्हणटली, सायबा तूं पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हूण हांव जाणा. तर एक खोल भावार्थाची ओस्तुरी मार्ता आसली. आनी होच आपलो मोग जेजू मार्ता थंय दाखयता. दुसरे सुवातेर 2 पावटी नांव काडप म्हणल्यार देव कितें तरी त्या मनशाक सांगूंक सोदता, वो कितें तरी त्या मनशा कडल्यान वावर करून घेवंक सोदता, हें दावें जाता. आनी हेंच की आयज जेजू 2 पावटी मार्ताचें नांव काडून तो ताका सांगूंक सोदता, मार्ता मार्ता तुवें म्हाका तुज्या जिवितान पयलो जागो दिल्लो म्हाका जाय. जे भाशेन तुजे भयणीन दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू राटावाडी सोडून ती म्हज्या पांयां सोरशीं आसा, हेंच की सगळो वावर सोडून म्हजें उतर आयकलें, म्हाका तुज्या जिवितान पयलो जागो दिल्लो, हें म्हाका जाय. तर प्रितीच्या भाव भयणो, आयज घडयेक जेजू तुजें आनी म्हजें नांव 2 पावटी घडये काडून कितें तरी म्हाका संदेश दिवंक सोदता काय? दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आमच्या जिवितान जायते पावटी आमी एकलेचच देख घेवंक सोदता. आमी घडयेक मार्ताचेच भाशेन जिवंक सोदता, वो घडयेक थोडी मारयेचेच भाशेन जिवंक सोदता. आनी हाचो अर्थ कितें काय? जायतीं जाणां आसात भाव भयण, तो खूब वावर करतात. वावर तांच्या जिवितान म्हणल्यार तांकां पयलो आनी उचलो जागो. वावरा बगर तांच्या जिवितान आनी कांयच ना, फकत वावर वावर वावर. पूण घडयेक मागण्यांत वेळ सारतली अशें तांच्या जिवितान ना. दुसरे वाटेन असलीं मनशां आसात, तांकां आपल्या कुटुंबाचें, आपल्या घरच्याचें पडलेलें ना. कितें आपल्या कुटुंबाक गरजेचें, कितें आपल्या भुरग्यांक, आपल्या घोवाक आपलो वावर आपल्या फामिलीचो करूंक जाय, हें घडयेक तांकां पडलेलें ना. पूण घडयेक मारये भाशेन घडयेक ह्या रितीरान वचून, थंय वचून, ह्या जागेचेर वचून, थंय वचून घडयेक ती आपलो वेळ सारतात. हें वायट म्हूण हांव म्हणना, पूण आमच्या जिवितान दोनूय वस्तू आमी करूंक जाय. मार्ता भाशेन आमी वावरूय करूंक जाय, आनीक मारये भाशेन आमी मागण्यांतल्यान आमच्या वावराक देवाचो आशिर्वाद आमी घेवंक आमी शिकूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो, आयज आमकां 2 तरेची बूक आमकां हांगा मेळटा. एक सायडीन एक वाटेन आसा पोटाची बूक. मार्ता जेजूची पोटाची बूक मारूंक सोदताली, आनी हे वाटेन तिचें मन आसलेलें. जाल्यार दुसरे सुवातेर आसा आमच्या आत्म्याची बूक. आनी आपल्या आत्म्याची बूक मारूंक मारिया जेजूच्या पांयां सुरशी आसली. भाव भयणो, ह्या कोरोना काळान ह्यो दोनूय बूक आमच्या जिवितान आमी पळयता. ह्या व्हायरसाक लागून भाव भयणो, आयज जायतीं भाव भयणी आपल्या घरांनी आसात. सुमार जाले आसतली तांकां 1.5 वर्स जाले आसतले घडयेक. जायत्या जाणांनी फिरगोचेन आपलो पांयो दिवंक ना. जायत्या जाणांनी घडयेक संस्कारांनी वांटो घेवंक ना, कुमसार करूंक ना, क्रिस्त प्रसाद जेवंक ना. तर भाव भयणो, जे भाशेन आमी आमच्या कुडीची बूक मारता, तेच भाशेन आमच्या आत्म्याची बूक आमी केन्ना बागयतले काय?
सगल्यांनी घडयेक ह्या फिरकोशेंत येवंक जायना. जायती आमची जाणटी भाव भयणी आसात तांचे लागीं घडो ना ह्या व्हायरसाच्या काळार फिरकोशेंत येवंक. पूण दुसरीं भाव भयणी आसात, तरणाटी आसात, वाडलेलीं आसात, फिरकोशेंत येवंक जाता. दुसऱ्या सुवाताचेर ती भोंवतात. तर भाव भयणो, आमी आमकांच प्रश्न करुया, केन्ना आमी आमची ह्या ओतम्याची भूक मारतली काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर आमच्या जिवितान आमी जेजूक फावो तो मान दिवंक, तो सांगता तें आयकून आमचें जिवीत जिवंक ताची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. बेटोनचे वेल्यार गायोन गावया. आसा जेजू C4 पेज 29. C4 पेज 29. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व बोधवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक खरी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सविचार सुरवेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उदिशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कोशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची.
तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो उदका दिवन बाबार्थाचो गूड परगोटया सोम्या जेसू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जोवनपण आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जोवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ सुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबाक फिलिप नेरे आमच्या गवडी बाबाक आनी सगल्या यात्निकी वर्गां भरपूर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जोवनपणाचो परवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माय सांगाती भाग्योन सुसे ती सोपोती भाग्योन धर्म दोता भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
कुमन्याच्या वेळार गायन गावया तुका आमची गरज D43 पेज 71 D43 पेज 71. प्रार्थूया. सर्व पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बाबा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूचकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण काण कशें जिवून जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पाव. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार शेवटाक गायन गावया पवित्र बेट मिसाची F17 पेज 93 F17 पेज 93.